गायन घेऊया A31 पेज नंबर 16 A31. Spora ekleas demo, sasna gloman tuka. Spora ekleas demo, sasna gloman tuka. Tu potwejgar, tuži mojma. Soglean fanta, tu povolto, tu sotvega, tuži mojma. Soglean fanta, sorbe spora ekleas demo, sasna nomantuka. Sorbe spora ekleas demo, sasna nomantuka. सगळ्यांक तुमकां दिव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज दुसरो दीस बोंपाट सायबिणीच्या नोवेनाचो, तशेंच आयज जावन क्रिस्ती एकवटा खातीर हें सुमान सुरू जाता. वीक ऑफ क्रिस्टियन युनिटी ऑक्टेव. आमी क्रिस्तांवांच्या सगळीं जी डिनॉमिनेशन्स आसात, वेगवेगळी डिनॉमिनेशन्स आसात, ते सगळे एक क्रिस्ता सवें देखून एकामेका पासत मागूंक पवित्र सभा हें सुमान आमकां खेरीत भाशेन दिता. तर मागुया आमी सगळ्या ह्या क्रिस्ती भावा भयणां पासत भोव करून वेगवेगळ्या डिनॉमिनेशनान जीं आसात तांचे पासत सगळ्यां पासत मागुया आनी आमचो एकवट क्रिस्ता सवें जावचे पासत देव बाप आमचे बरोबर आसा. स्वर्गान पृथ्वीची राजवट करपी देवाचें बापायपण आनी जतनाय आमकां सगल्यांक आमी मागुया. आयची मिसाची भेट दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून दिलनी कॉस्ता आनी निकोसिता वरीस तांच्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज धरुया नेथन सेबेस्टियन आयज आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच सावियोला फेर्नांडीस आयज आपली पयली एनिवर्सरी मनयतात. कॉन्सेक्रेटेड वर्जन म्हण ताका कॉन्सेक्रेट केल्यार ताचे पासत मागुया देवान ताची मिनिस्ट्री बरे भाशेन करूंक ताका आदार दिवं. आमचे फिरगोजीन आमचीं ल्हान भुरगीं पयलो कुमन्यांव घेवपाची तयारी करता. ह्या भुरग्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तांची तयारी करतल्या आमच्या संदेशकारां पासत आनी तांच्या आवय बापाय पासत मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता देवस्वा मेनिनो मेनेझीस आनी फामील नाकिली फेलिक्स मिस्किता आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. गब्रिएल दुतान मारयेक ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण सांगलें तेन्ना मारिया भियेली. त्या काळार परिस्थिती वेगळी आसली. तरी आसतना देवाची येवजण तिणें काल्तिकायेन मानून घेतली आनी आमकां जेजू दिलो. आमच्या गरब्यांतल्या आनी संवसार भर आसलेल्या तरणाट्याच्या जिवितान जायते व्हड व्हड विचार आसात. जबाब मेळना जावन तीं जिवितान सांडटात. आयज जेजू म्हाका म्हणटा, बरीं आसलोल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. तवनाशी चोरयेक क्रिर्मी गुंगी वखदांक आनी वेगवेगळ्या ताणण्याच्या पातकान आसलोल्या आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जिवितांतलें आडकोळींक काळजीदारपणान आनी मागण्यांच्या बोळान
फुडो करूं ह्या मिसान वांटो घेतना आमी ताचे सोवें आमची जबाबदारी वळखूंक तांकां आदाराची जावंक आमकां देवाचो आदार मागुया. ह्या दुसऱ्या नोवेनाक किरीत भाशेन आयज आमी भेटयता तरणाट्यां पासत. तर तरणाट्यां पासत आमी हो दीस भेटयता आसतना सगल्यो तरणाट्यांच्यो असोक्तायो चुकी पातक आमी देवाच्या हातान घालुया आनी सगळ्या तरणाटपणाचें पातक देवाच्या हातान घालून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुबदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाक चिंतून गणांक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत लागून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुटीत. ते दोनूय वाटांनी पासलोले तरवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यंत रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. देवा मुखार लिपोन उरता तसली रचना ना, पूण सगळ्या ताच्या दोळ्या मुखार विंगळें आनी उक्तें आनी ताका आमी आमच्या करण्याचो हिशोब दिवंक जाय. आमी उचारता तो भावार तीर करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सोशी रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो अस्कोतायो ताका लागोनात तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साच्या ताळण्यांनी कोश्टांनी ताच्या परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासणा लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. देवाचे उतरे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. वरतून म्हणयात तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समोर सोर बोरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेण्ट्याची जाणवाय. जबाब तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड दोळ्यांचो उजवाड. जबाब तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतली उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सर्वेस्परा. म्हज्या कोडपा म्हज्या तारुका. जबाब तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. उदगार Hallelujah.
गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक सोरेस्परान म्हाका धाडला. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू दुसरी दर्याचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सुरशी आयलो आनी ताणें तांकां शिकोवन दिली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलेल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार दोंड वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. तर हातले जायते जाण ताचो पाटलाव करताले आनी तो दोंड वसूलदारां आनी वायटव्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिजेव पक्षाच्या धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हळें, दोंड वसूलदारां आनी वायटव्यां सांगात ती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता. हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. म्हजे फाटल्यान ये. आयज हो उलो मारला तो आल्फेवाचो पूत लेवी वो मातेव ह्या नांवान आमी ताका वळखता. मातेव जेजूचो आपो आसलो, तो दोंड वसूलदार आसलो. समजूंक जाता आमी तो एक तरणाटोच कसो आनी तरणाटपणार आपलें काम करता आसतना जेजून ताका उलो मारला. तरणाटो म्हणल्यार सारको भुरगो तरणाटो न्हू, वाडलेलो तरणाटो. दोंड वसूलदार म्हणल्यार एक इमेज तांचे मदें. दोंड वसूलदार म्हणल्यार पातकी, कित्याक ते एक्स्ट्रा घेतात, ते चोदतात, ते लोकांक नाडटात, असलीं सगळीं चिंतना तांच्या मनान. आनी त्याहून चड हो जो टॅक्स घेतात, हो दंड जो ते वसूल करतात, तो आमचे परजे पासत न्हय पूण भायल्या सरकारा पासत, रोमी सरकारा पासत ते वावर करतात. देखून ते परजेचे दुस्मान, ते पातकी अशें मानलेलें. जरूय आमी तांच्या वावरान पडत जाल्यार हे दोंड वसूलदार सगळे पातकी न्हय, पूण ते आपलो वावर बरे भाशेन करपी जायते जाण आसले. म्हणल्यार एकमतीन आपलें काम सारकें बरे भाशेन सगळे एकावंट्स बीन धरून तसलेंय करपाचें आसलें. म्हणटच ते आपलें काम करताले आनी असल्या संदर्भान लोक तांकां वायट नदरेन पळयता. घडये तांचे मदले थोडे चुकलेले आसतले, जे नाडटाले लोकांक, जे एक्स्ट्रा कमिशन घेताले, वो जे चोदताले ट्रेजरी आसा तातूंतले, तसले आसूंक शकतात. भाव भयणीनो, आयज हेंच मन आमी जरी तर आमच्या तरणाट्यांचेर हाडलें. आमची तरणाटीं कितें? आयज तरणाट्यांक आमी खंयचे नदरेन पळयता? चडशें आयज आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां तशें तरणाटे म्हणल्यार तवनाशी. तरणाटे चोरयेक लागता, तरणाटे वायट विसांक लागता, तरणाटे वेळ पिड्ड्यार करता, तरणाटीं आपणाक जाय तें करूंक सोदता, तरणाटे जायत्यो वस्तू दुडू आनी रिसोर्सीस जे आसा ते पिड्ड्यार करता. जायते फावटी हें आमच्या मनान आसा. आमचे फिरगोजीन नदर मारुया, धाकटीशी, चड व्हडली न्हू. आमचो लायव्ह स्ट्रिमींग चलयता तो तरणाटो चलयता. सद्दां आमकां मिसाक गायनां करपाक आदार करता, लीड करता, तरणाटें चलयता. आमच्या शेतान भुरगीं वावर करतात, तरणाटीं थोडीशीं मुखार चल्लेलीं आसात. जायतीं जाणां सायलंटली आपलें काम करतात, तीं तरणाटीं. तीं घडये सगळीं जायतीं न्हू,
जायते जाण लायव्ह स्ट्रिमींग करना, जायतीं तरणाटीं येवन गायन गावपाक येना, जायतीं तरणाटीं शेतान वावर करिना, पूण ही तरणाटीं थोडीं जाणां तरी मुखार सरलेलीं. आनीक जेजू आमकां सांगता ते भाशेन आमटें जें आसा तें जायतें घालिनात, थोडें घालतात, पूण हें थोडेंशें आमटें घालता तें आख्खें पीठ फुगयता. जरी तर आमचे लागीं असलीं तरणाटीं आसात जाल्यार जेजू तांकां आपयता. हीं उतरां जेजूचीं म्हजे फाटल्यान ये, आयज आमच्या दर एका तरणाट्यान आयकूंक गरज. आयकता आमची तरणाटीं, पूण थिराय आयज आमच्या तरणाट्यांक चुकलेलीं आसा. थोडोसो वेळ आमची तरणाटीं थोड्योश्यो वस्तू बरे भाशेन करता, मागीर विसरता. वो मागीर आनीक दुसऱ्यो वस्तू आसात, जॉब आसा, स्टडी आसा, करियर आसा, हें सगलें पळयता म्हणल्यार डिस्ट्रॅक्शन येवन आनीक दुसरे वाटेन पावता, देवाच्या वाटांतलीं पयस ल्हव ल्हव पावता. आनी थोडीं जाणां असल्या संदर्भान विसांक सांपडटा. भाव भयणीनो, आमच्या तरणाट्यां सगळें बरेंपण पळोवपाक भोव करून आमी वाडलेलीं आसात, ताणें शिकपाक गरज आसा. आमच्या तरणाट्यांनीच पासून दुसऱ्या तरणाट्यां पासून दुसऱ्या तरणाट्यां सगळें हें बरेंपण पळोवपाची गरज आसा. आनी हें पळोवपाक आमच्यान कशें भाशेन जाता? आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन आमी आयकलां देवाचें उतर दोनूय वाटेन पाजलेल्या तरसादी सारकें. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. हीं उतरां बरीं देवाच्या उतरा विशीं. देवाचें उतर बेश्टें एक हिस्ट्री बूक न्हय, वो एक काणी न्हू, चल पवित्र पुस्तक वाचया म्हणल्यार काणी वाचली, नॉवल वाचलो ते भाशेन न्हय, पूण देवाचें उतर जिवें. त्या वेळार जें कितें तूं वाचता त्या वेळार तें तुज्या जिविताक जिवें उतर. तें उतर सुडसुडीत, एक्टीव. तें एक्टीव जरी तर जातलें, तें सुडसुडीत जातलें जाल्यार ताचेर नियाळ करपाक गरज. म्हणटूच आयच्या संदर्भान, आयच्या विशया प्रमाणे आमच्या तरणाट्यांच्या हातान हें देवाचें उतर पडपाक गरज. आयज आमच्या तरणाट्यांच्या हातान वेगवेगळीं यंत्रां आसात. भोव करून आमचो मोबायल तो सुटोच ना हातींतलो. त्या मोबायलाचेर जायत्यो वस्तू करपाक जाता आयज. तातूंतलें एक आमच्या तरणाट्यांनी जरी तर आयज शिकलें आनी आमी तांकां शिकयलें, तांच्या मनान घातलें, देवाच्या उतराचेय जायते एप आसात. देवाचें उतर जें आमकां दिता तें रिफ्लेक्शन्स दिता एवरी डे, तसले एप आसात. जायते जाण वॉट्सॅपाचेर जायत्यो बऱ्यो मॅसेजीस शेअर करतात. जाल्यार ह्योय वस्तू आमी बरे भाशेन जरी तर वापरल्यो जाल्यार देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक जाता. आनी खरेपणी हें देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत जातलें जाल्यार मागण्यांन आमी ह्या देवाच्या उतराचेर इल्लो नियाळ करपाक गरज. आनी खरेपणी आमी हें करता तेन्ना तें आमच्या काळजा मनान भितर रिगता. जंय आमचें मन काळीज एक जाता, मेंदू भितर एक जाता, थंय पासून तें पावता तरसाद कशी. ह्या देवाच्या उतराचेर जायत्या तरणाट्यांचें जिवीत बदल्लेलें आसा. सान फ्रांसीस शावेर तरणाटो जेन्ना ताका आपयलो, ताचें मन आख्खें संवसारी आसलें. देवाच्या उतरा वरवीं ताचें मन देवीक जालें, वो देवाचे वाटेन जालें. आयज जेजू जेन्ना आल्फेवाच्या पुता लेवीक मातेवाक आपयता तेन्ना आमी पळयता फकत मातेव एकलोच न्हय, पूण ताचो ग्रूप जो आसा तो आख्खो ग्रूप एके भाशेन त्या ग्रुपांतले जायते जाण जेजूचो पाटलाव करताले. आनी देखून जेजू न्हयच फकत देवाचें उतर सांगून वो तांकां सेरमांव सांगून काबार करिना, पूण तांकां घेता, तांचे बराबर चलता, तांचे बराबर बसता, जेवता. भोव करून जेन्ना आयज जायते फावटी आमचो समाज जे कोण वायट आसात, जे कोण चुकलेले आसात, जे कोण पातकी आसात, तांकां भायर आयता, पयस कोत्ता. तांचे बराबर कोण भोंवपाक सोदिना. जरी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता वायटाचो सांगात धरिनाका, पूण हांगा जेजू तांचे बराबर भोंवता तेन्ना तांच्या वायटान सांगात दिना, पूण आपल्या बरेपणान सांगात दिवपाक तांकां हाडटा. जे कोण वायट म्हणून आमी समजल्ले आसात तांकां आपल्या बरेपणाचो सांगात दिवपाक आपयता. तांच्या वायटाक सांगात दिवपाक तांचे बराबर भोंवना. भाव भयणीनो, हीं उतरां शेवटाची आयच्या शुभ वर्तमानाची आमी आयकता. जेजून म्हणलां बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक ही वैजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जीं कोण बरीं आसात तीं जेजू कडलीं पयस गाय,
म्हणटच आमी बरीं जावची न्हय काय, व जेजूचें आमकां आपोवणें मेळचें पासत, जेजूची आपुरपाय आमकां फावो जावचे पासत आमी वायट जावपाक जाय काय, ही समजणी चुकीची. आमी वायट जाल्यां देखून आमकां देव मेळना, हो जेजू आमचेशी येना. पूण जेजू आमचे सवे येता देखून आमी बरीं जावपाक जाय. दर एका तरणाट्यान आयज हें करपाची गरज आसा. जेजू म्हाका आपयता देखून जेजूच्या बरेपणान हांव बरो रावतलो, हांव बरें रावतलें. हांव जेजू शिकयता तें कोत्तलें. कित्याक जेजू बरो आनी जेजू म्हजेशी येता. वायटाकारांक वैजाची गरज म्हण जेजू जाणा. ह्या पासत आमी जेन्ना दोतोरागेर वेता, दोतोर तुजें दुयेंस सगल्यांक सांगना. सांगता केन्ना? तूं दोतोराशी वेता, तो डायग्नोज कोत्ता, तूं सांगता कितें 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 जाता कितें जायना हें सांगता. आनी त्या उपरांत दोतोर तुका सायलंटली आपणाचें प्रेस्क्रिप्शन दिता. तुजें दुयेंस सगल्याक सांगोंक भोवना आनी ह्या दुयेंसांतलो तुका बरो करता, वा तुका बरो जावपाक आदार दिता. जेन्ना आमची असोगताय, आमची पातकां, आमच्यो चुकी घेवन आमी जेजूशी वेता तेन्ना जेजू आमचें पातक सगल्यांक सांगचो ना. पूण ही वायटाकारान आमी जें वायटान आसा तातूंतली आमकां बरीं करतलो. देखून वायटाकारांक निमणो भाग जे आयच्या वाचपाचो आसा, पातक्यांक आपोवंक आयलां, पातकी रावपाकूच न्हू, पूण पातकांतलीं भायर सरून जेजू सारकीं जावपाक. तर ही कृपा आमच्या तरणाट्यांक आयज मागुया. सायबीण माय मारिया, तिका जेन्ना आपयली ती एक तरणाटी आनी आपलें तरणाटपण एके भाशेन तिणें देवाच्या हातान आनी देवाचे सेवेक आनी देवाचे खुशेक उबारलें. खालती जाली. आमकांय जायते गूण आसात, भोव करून तरणाट्यांक सगळे आमचे गूण देवाचे सेवेक जरी तर आमी उबारता जाल्यार देव ताचें जायतें बरेपण करतलो आनी हें बरेपण आमकां फावो जातलें. हीच चिंतना मनान दवरून आमची भेटवणी करता आसतना सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक आयज ह्या आल्ताराचेर हाडया. ह्या उंड्या सोऱ्यान तांचें जिवीत मिसळ जावं दी. आनी ह्या उंड्या सोऱ्यान जेन्ना हो उंडो सोरो आतां जेजूच्या मासा रोगतान ह्या आल्ताराचेर बदलता, सगळ्यांत व्हडांतली व्हड मिलाग्र ह्या आल्ताराचेर जेन्ना आयज जाता तेन्ना आमची तरणाटी, भोव करून आमची फिरगोजेची तरणाटी, जेन्ना 400 वर्सांची समरमणी भावार्थाची आमी आमचे फिरगोजेन करता, आमच्या दर एका तरणाट्याचे देवान आशिर्वाद घालूंक आनी देवाशी लागीं येवंक तांकां फावो तितल्यो सवलती आनी कृपा दिवंक आमी हे भेटेन तांकां उबारुया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32. सर्वेस्परा शिष्या दुसना आमी तुका तुझ्या उदारपणान तूं म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जे आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय.
पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गोट पोर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनोची मोना वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आनीक एक पावटी आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक देवा बापाच्या हातान घालुया. आयज आमी तरणाट्यां पासत एक तरी बरी करणी आमच्या बऱ्या उतराची, एक बऱ्या एडवायजाची तांचे सवें करूंक व तांची तोखणाय करून एक बरी करणी करुया. तशेंच क्रिश्चन युनिटी ऑक्टेव जेन्ना चालू आसा, दुसऱ्या डिनॉमिनेशनाच्या एकल्याक तरी आयज आमी एक बरी जाप करुया. जावं ते बिलिवर्स ऑर प्रोटेस्टंट आनी हेर दुसरी डिनॉमिनेशन जीं आसात, असल्या भागांतले कोणूय आमकां मेळत जाल्यार तांकां एक बरें उतर दिवया, तांचे लागीं बरें उलोवया, तांचे पासत बरें मागुया. आनी हेंच मागून सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी
आनी आमी आमची चुकल्यांक भोगता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळीं पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सर्वेस्परा देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पुजताय आनी नवी घोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. हे आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं.
Quiteria Landes ही आवय आंतोनेत हाची इग्रेजा ती सोंपून गेल्या. तिचो इंतेर आयज जातलो सकाळीं 10 वाजता केलोसी कळोवंक लायला. बस आसतली 9 वरांचेर पंचायतीच्या ऑफिसा लागीं तावन सुट्टली. आयच्या दिसाक नाकेळीची समुदाय आमचे पासत 400 वर्सांचे निमतान पॉपअप बाजार घडोवन हाडटा. ह्या पॉपअप बाजारान जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आयज आसतल्यो, तशेंच ल्हान ल्हान कार्यक्रमूय घडोवन हाडलेले आसा. तुमी सगल्यांनी येवचे. आयज सोनवाराची सांज हो विकेंड आमी बराबर सारुया. 400 वर्सां आमच्या भावार्थाची भरता आसतना ही एक भायली एक्टिविटी बरी भशेन तांणी घडोवन हाडलेली आसा. एकामेकाकूय कळोवचें आनी सगल्यांनी येवचें. आयज एक खेरीत पॉपअप बाजारान वस्त आसतली ती म्हणल्यार मातयेचीं आयदनां. तुमच्यान वेगवेगळी मातयेचीं आयदनां घेवपाक जाता. मिस्टर पोर्टर, जॉन पॉल वालीस ही पर्वरी गांवांत तावन आमचे पासत ही मातयेचीं आयदनां घेवन येतात. जाल्यार तुमी येवचीं, तीं आयदनां घेवचीं आनी सगल्यांक तुमकां उगडास करता. आमची कालची कडी म्हणलेली आहा ती कुण्णें आसतना मातयेचें तितून बरी जाता, टेस्टी सारकी. आमी आयज सगळें एल्युमिनियमान करपाक लागलेलीं आसात आनीक मातयेचीं आयदनां सोडलेलीं आसात. आयज येयात, जाय तीं कुण्णीं घेयात आनीक मातयेच्या आयदनांनी रांदया, जेवया आनी घोस्तान आमी खुशाल जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणें सगलीं बराबर. सर्गींच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राज्याच्या येण्यान आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोकोनासतना वपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रोचणेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावं सासणाक तुजी मोहिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सुर्गीचे थेवे चडशी आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगल्या संवसारात सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक मोहिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. Sai bene, tu amci rari, vishronakage, ai kamci magni, urpadiyapka, dukanya miro Namci Patkayani Somestani Vinodi Kormai Tuja Putanati Ami Zoruja Surgici